गोंयांत पयलो कोवीड दुयेंती मेळिल्ल्या मांगूर हिल वाठारांत कोवीड दुयेंती वाडपाक लागिल्ल्यान गोंय सरकारान मांगूर हिल वाठार कंटेनमेंट झोन म्हूण जाहीर करून पुराय वाठार सील केल्लो. मांगूर हिल वाठार उक्तो करप काय ना हाचेर आनीक 15 दिसांनी निर्णय घेवपाचें मंत्रालयान मुखेलमंत्री सावंतान थळावे लोकप्रतिनिधी आनी अधिकाऱ्यां बरोबर घेतिल्ल्या बसकेंत थारायलां. कामाक वचपी लोकांची चांचणी करपाक प्राधान्य दितले. कामाक वचपी मनशांच्या चांचणेचो अहवाल नॅगेटिव्ह आयल्यार तांकां कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरपाक मोकळीक दितले. मात तांकां परतून कंटेनमेंट झोनांत वचपाक मेळचें ना. तांणी आपली रावपाची वेवस्था दुसरे कडेन करची पडटली अशेंय मुखेलमंत्री सावंतान बसके उपरांत पत्रकारांक सांगलें. प्रॉब्लेम सगळें आमकां खबर आसा, कळटा, कारण 25 कंटेनमेंट झोनान उरल्या उपरांत सगळे डिफिकल्टीज आहा. बट पयल्यान पयलीं म्हणजे आमी डायरेक्टली कंटेनमेंट झोन ओपन करूं शकना, कारण अजुनूय बी तेचेर पॉझिटीव केसीस मेळटा. पॉझिटीव केसीस जर बंद जाल्ल्यो जाल्यार काही दिसांनी आमी तेचेर रिथिंक करपाक शकताले. पण आनी एक 15 दीस तांच्यांनी थोडोसो संयम पाळप गरजेचो आसा. तांकां सांगलां की आनी एक 15 दीस तरी संयम पाळपाक जाय. एंटीबॉडी टेस्ट करपाक सुरू जायना फुडें पयल्यो एंटीबॉडी टेस्ट खंयच्यान सुरू करतले जेणे करून जाता तितले बेगीन तांकां कंटेनमेंट झोनांतल्यान तांकां रिलीफ करपाक मेळटलें. बट आमी एक दिला की जेंकां कोणाक कामाक वचूंक जाय आसत, जॉबाक वचूंक जाय आसत किंवा दुसरे कडेन वचूंक जाय, तांच्यांनी आपली टेस्ट करून घेवची. नॅगेटीव आयलो काय त्या कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर सरचो आनी तेजी खंय तरी रावपाची वेवस्था करची. परत कंटेनमेंट झोनांत वयचो न्ही. ती तांकां आमी रिलीफ दिल्या. फाल्यांच्यान तेंच्यांनी ह्यो टेस्टी ज्यो आहा ह्यो करून घेवं येता. तांकां थंयच्यान रिलीव करतले आनी कंटेनमेंट झोनांतल्यान भायर काडटले. दुसरी गजाल, कंटेनमेंट झोना भितरली सगळीं शॉपां जी गरजेची आसात, म्हणजे एसेन्शियल आयटम, ग्रॉसरी शॉप आसतले, फेर प्रायस शॉप आसतले, मेडिकल शॉप आसतले, दुधाचें दुकान, भाजयेचें दुकान, तशी फूड चेन मेंटेन दवरतली आनी तांकां हें करून दितले, म्हणजे ओपन करपाक दवरतले. थंयसरलेच वर्कर घेवन थंयसरली क्लिनिनेस, म्युन्सिपाल्टीचो मेंटेनन्स हो सगळो तांकां करपा खातीर एलाव केला. तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट बाकीचे सगळे ग्रॉसरी आयटम सोडून सुद्दां वेगळे लागता तेजें लिस्ट काड म्हटलां. ताजें सगळें जें आसा पळय न्हू तें तांकां आमी फ्री ऑफ कॉस्ट दिवपाचें प्रोविजन केलां. तांकां फ्री ऑफ कॉस्ट दितले.